पणजे कांपाला रान खात्यान वन्यजीव अधिवास उद्यान कॅम्पस नर्सरी आणि वन्यजीव बचाव केंद्र सुरू केला। रानमंत्री विश्वजीत राणेन ताचे उक्तावण केले। लोकांक आणि खासा करून भुरग्यांक रान आणि वन्यजीवांबद्दल म्हायती मेळची म्हणून रान खात्यान ह्यो सुविधा चालीक लायल्यात अशें विश्वजीत राणेन सांगले। 19 सप्टेंबर सावन ही केंद्रां भुरग्यां खातीर उक्ती जातली। वेगवेगळे इनॉग्रेशन केले आसा। नर्सरी पासून जे कितें आमच्याकडे जे एनिमल्स आसता तेंचेकडे एक वॉकवेच्या माध्यमांतल्यान भुरग्यांक एक ओरिएंट करपाक, पूण तेच आमी उलयताले की जे दुसरो सेंटर जे एज्युकेटिव्ह करपाक एज्युकेशन सेंटर ते करपाक ते आमी 19 डिसेंबरा पयलीं तांकां हांव सहकार्य करतलो। जे कितें आहा ते CSRच्या माध्यमांतल्यान जे कितें एक्वेटीक लायफ आहा त्याच बरोबर जे कितें लायफ कॉरल्स पासून तरेतरेचे गोष्टी जे आमी शोकेस करू शकता भुरग्यांक। आनी आयजच्या दिसा कितें आहा खुबश्या लोकांक अशी संदी गावना। आमी फक्त हेजेर पळयतात, आमी फक्त एनिमल प्लॅनेट आनी तसले गोश्टी काय नेट जिओ हेजेर आमकां पळोवपाक काय नॅशनल जिओग्राफी हेजेरूच आमी पळयता, पूण ल्हान प्रमाणात हांगा एक वेगळ्या तरेचे एक्वेटीक लायफ आनी वेगळ्या तरेचे गोश्टी लायफ कॉरल्स पासून जे कितें आमकां एनहान्स करूंक जाय बाकीच्या राज्यांत जे कितें आसा म्हाका दिसना आमी जे कितें करपाक वयता ते दुसरे कडेन आसतले। हे भुरग्यांक पळोवपाक म्हणजे भुरगे आयले तांकां मागीर हांगा जे आमची नर्सरी आहा, जे झाडां कशीं लायता, कितें आहा, कोण तरी तांकां म्हायती दितलो। वेगवेगळ्या गोष्टी प्लस रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर आयज आमचे PCCF राजीव गुप्ता जी, सौरभ आसा, बाकीचे उमाकांत जी आहा, एक PCCF आनी बाकी आमचे सगळे ऑफिसर्स। मेन म्हणजे कितें आहा की एक वेगळे तरेचें कितें वातावरण हांगा तयार करपाक त्यांनी प्रयत्न केल्ले आसा। एकदम बरी गोष्ट, भुरग्यांक बी आयल्यार तांकां वेगळे तरेचे नॉलेज गावता।